कोणी भजन म्हणलेलं भारी दिव्य जाऊन असेल ते कीर्तन केलं त्यांनी. वेणी माधव प्रभू, गोपाल हरी प्रभू, विजय गोविंद प्रभू, धर्मराज प्रभू आणि राधाकृष्ण प्रभू हांगेल पुरा जनल ब्लेसिंग्स तांगेल इच्छे प्रमाणे एक प्रोग्राम जाता आनी तांगेल एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिलेलं आसा. सो आमी तांकां केन्ना कृतज्ञ आसात. माताजीन सांगल्या म्हणजे आता रामायणाचे रामाले पर्व येता आसा रामनवमीचे. सो ताची संबंधित जावन आमी नेक्स्ट फ्यू सेशन्स आमी रामालोट कनेक्टेड जावन आशिल्ले खंयचे विशय घेवया. देवाल नामस्मरण करूया, ताका उडकास करूया. सो हे सेशन्सांतू आमी रामाल दया कितले एक दिव्य आसा आनी ते एक पुराय एक देवान रामायणान दाखोवन दिलेलें आसा की कशें एक संबंध पावता आनी कशें एक संबंध दवरून घेवका. सो ताजेर आमी मेडिटेट करूया. सो सेशन सुरू जावची कशी फुडें एक प्रार्थना करून घेवया. ताका एक नेक्स्ट 40 मिनिट्स आमी लीला आयकून देवाले दयेचे पात्र जावया म्हणून वस्तू देवाले मागून घेवया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. सेशन भाग्यतल पुराजनाक नमस्कार करून स्पेशली पुराजन मालगड जन आणि पुराजनाला तुमगेले आशीर्वाद घेऊन तुमगेले परमिशन घेऊन हे सेशन स्टार्ट करता. सो सेशन आज पॅटर्न अशी आसतलें की एक नेक्स्ट 30-40 मिनिट्सांतू आमी उलोवया. मागीर इंटरॅक्टिव्ह जावपाक लेकूर येता. लास्ट 5-10 मिनिट्स आमी सेशन ओपन करता ती तातूंत कसं क्वेश्चन्स आमगेले आयच्या सेशना विशीं आमी उलोवन मागीर लास्ट एक 5 मिनिट्स कंक्लूड करूया. सो तुमगेले कसं पॉइंट्स आसल्यार तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार एंडार शेअर करूं येता अनम्यूट करून और ड्युरिंग द सेशन तुम चॅट बॉक्स टाइप करता आसल्यार टाइप करूं येता. जाल्यार सेशन फ्लो खातीर आमी डिस्कशन सेशनाचे एंडार करून मागीर ताजेर कंक्लुजन करूया. हरे कृष्ण. सो रामाल एक प्रार्थना करून घेऊया आमी सेशन सुरू जाताना. देवाल दय प्राप्त करून घेवचें खातीर. So topic of discussion is of course what went wrong between Vali and Sugriva. की वाली आणि सुग्रीवामध्ये कसं त्याशी प्रॉब्लेम जाल्लेला आहे. कंचे निमित्त तांगेले रिलेशनशिप स्पॉइल जाल्ल्यामुळे आणि आम्ही ताजेन कसं शिकले. सो रामाला एक प्रार्थना करून घेऊया. हांव 3 पंथा सांगता तुमगे इतल्या तुम्ही रिपीट होय करून घेऊया. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. सो रामायणांतू इट्स एक्चुअली एक म्हणत पळय एक रिलेशन संबंधावयरी ते एक काव्य देवाल पुरा देवाल भक्ताल मध्ये आणि देवाल संबंध कशें आशिल्लो ताचे विशयीचे रामायणांत आसा. आणि मस्त सकट बाबावाल मध्ये रिलेशनशिप्स आसा. रामाले 3 भाव आसले राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत. मागीर तशें पळयल्यार विंगड सायडांतूय रावण कुंभकर्ण विभीषण. मागीर आनीक एक भावाल स्टोरी आसा ते आज आमी डिस्कस करचे वाली आणि सुग्रीव. तो रामायणाचे एक मेन प्लॉट ओवरऑल पळयल्यार की देवा लिले विशयी पळयल्यार कशी देवान अयोध्यान जन्मा वचचें. मागीर ते परिस्थिती निमित्त तांकां वनवासा वचका पडटा. मागीर सीता देवीला अपहरण करून कशी तांणी रावणा मान आपास येवन तांणी रामराज्य स्थापन करता ती. आणि देवान एक आदर्श मनुष्याला एक अवतारान तांणी एक आदर्श मनुष्य कशें आसा आदर्श राय कशें आसता आणि एक आदर्श पुरा नमुने एक आदर्श जावन आशिल्ले देवान तांगे लिले दाखोवन दिलेले आसा. सो त्या पळयल्यार देवा लिलेच मेन प्लॉट ते
सगळ्यांची काव्याचे जाल्यार तातूंत मस्त सान सान प्लॉट्स आसत. तशें ते एक सब प्लॉट म्हणून येता, एक सान प्लॉट वाली आनी सुग्रीवाले आमकां पळोवचें मेळटा. आणि ताजे विशीं आज आमी सत्संगांत आमी ताजे विशीं डिस्कस करूया. आणि विंगड तूं पळयल्यार तशें पळयल्यार ते बाबाउल मध्ये लढाई जावची आणि ते आमी महाभारतांतूय पळयता कशे पांडव आणि कौरवाल तांतूय तर ते पळयल्यार महाभारतांत भारी ते एक इंटेन्स रुपार म्हळ्यार भारी एक घट्टी रुपार ताची तांणी दाखयलेलें आसा की कशी तांगेल मध्ये एक संबंध वायट जालोलो म्हण कौरव आनी पांडवाले तांचे युद्ध करतात तांणी म्हण दाखयलेलें. सो ते सगळे महाभारतांत आमी पळयता की पांडव आनी कौरवाल मध्ये कंटिन्युअसली तांगेल मध्ये एक स्पेशली कौरवाल सायडा देखून दुर्योधना निमित्त एक प्रकार शत्रुताच भावन असता, जाळ एक प्रकार मस्त सकळ आमी भावन पळयता भाव जावन वयता. रामायणान तशें पळयल्यार चड बाबाउल मध्ये प्रीती ताजे विशय चड आसा. लक्ष्मणाले रामाले, भरताले आनी रामाले, शत्रुघ्नाले आनी भरताले मस्त सकळ पळयल्यार चड भावा मध्ये प्रीती कशी आसा ताजे विशय चड रामायणान. इवन ते ऑपोजिट सायड पळयल्यार कुंभकर्णान कशी रावणा खातीर प्रीती दवरून ताणें तागेले भावान सांगल्या म्हणटा करचें तें पळयता. सो महाभारतावट कंपेर केल्यार कंटिन्युअसली आमी एक पळयतात एक शत्रुता आसता कौरवालांनी. रामायणान चड भावाल मध्ये प्रीती पळोवचें आमकां मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार हे वाली आनी सुग्रीवाले काणी तूं पळयता की कशें की एक प्रकाराचे एक तांगेल मध्ये लढाई जाता, कशें की म्हणजे तांगेलें कशें की एक तांगेल रिलेशनशिपांत तांगेल संबंधांत उणेपण येता म्हूण आमी सांगयता. आनी महाभारतांत पळयल्यार कौरव आनी पांडवाल तांणी लास्ट मिनिट ते युद्धा लास्ट मिनिट ते दुर्योधनाल आनी कौरवाल मध्ये तांणी म्हणटात पळय चांग संबंध पावना ती मृत्यू तेदोळ ते दुर्योधना तागेल मन ना की मित्रता करता आनी भावाल चांग जावन राबोवका म्हण तागेल मनांतूय येना. जाल्यार अशी वाली आनी सुग्रीवालांत पळोवचें आमकां पळोवचें मेळच ना. आमी पळयतलीं की वाली मन कशी चेंज जाता लास्ट मिनिटारी म्हण. सो एक प्रकार पळयल्यार हे काणी आयकल्यार भारी एक म्हणटात पळय दुःख जाता की अशी कशी जालें बाबा म्हूण. जाल्यार लास्ट ते कन्क्लुजन पळयल्यार आमी पळयता की भारी एक मना खुशी जावता तशी ते काणी आयकूं येता म्हूण हे वाली आनी सुग्रीवाल. सो हे वाली आनी सुग्रीवाल काणी पळयल्यार हे किष्किंधा राज्याचे काणी आनी किष्किंधा राज्य पळयल्यार एक मध्ये आसा. आमी एक नॉर्थ सायड पळयल्यार अयोध्या आनी पुरा एक प्रकार सांगता त्या टायमाचे परिस्थिती लेकार पळोवन पुरा मानव त्या सायड आशिल्ली ती नॉर्थ सायडांतू उत्तर दिशांतू. किष्किंधा म्हळ्यार आत्ता काळांत कर्नाटकाचे हंपी एरिया ते येता किष्किंधा भाग. सो त्या सायड पुरा आमी वानर राबता आशिल्ली ती आनी तो पळयल्यार रावण आनी तांगेले असुर जन आशिल्ली ती. सो हे किष्किंधा राज्य पळयल्यार दोन्ही राज्यामध्ये असुर आनी देवाल राज्यामध्ये तो भाग हो म्हूण सांगेत. आनी वाली आनी सुग्रीवाले बापूसू रिक्षराज म्हूण आशिल्लो तो वानराच राय आशिल्लो त्या एरियाचो. आनी तांणी साधारण वानर न्ही तांणी दिव्य जावन आशिल्ले वानर म्हळ्यार तांगेल्या विशेष शक्ती आशिल्ली आनी असल शक्ती आशिल्ली की तांणी मानव जना किनावे तांगेल्या चड शक्ती चड बुद्धी आशिल्ली सर्व जनाले. सो तांणी नॉर्मल वानर न्ही आशिल्ली तांणी दिव्य जावन आशिल्ली ती. आनी मस्त सकट वानर स्टोरी वय पळयल्यार तांणी रामाले लिलेंत भाग जावचे खातीर तांणी देवता तांणी वानर जावन आयिल्ली ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अशी पळयल्यार वाली आनी सुग्रीवाले कशी पांडवां जाल्यार आमी पळयता की अर्जुनाल एक संबंध आसता, इंद्राल ओट्टू भीमाल एक संबंध आसता वायूल ओट्टू. तशी पळयल्यार वालील संबंध इंद्रा ओट्टू आशिल्लो तांगेले दिव्य जावन एक अंश आशिल्ली तांणी आनी सुग्रीव सुर्याल अंश आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्या लोकांत रिक्षराज तांगेले बापूस जावन आशिल्लो जाल्यार तांणी वाली इंद्राले आनी सुग्रीव सुर्याल अंश जावन आशिल्लो. आनी वाली तांतू सुग्रीवाल मलगड भाव आशिल्लो आनी मलगड भाव मात्र न्ही तो चड बुद्धिवान आनी चड शक्तिवय आशिल्लो तागेलो. सो काशी तो त्या क्षेत्राचो राय आशिल्लो म्हूण सांगेत. आनी कशें एक प्रकार दिव्य जावन आशिल्लें ते स्वर्ग लोकांत देवलोकांत इंद्र मोर पावरफुल आसता कसले की तो इंद्र म्हळ्यार महेंद्र म्हळ्यार तो देवता लोकांचो तो राय आनी सूर्य देव एक पावरफुल पोजिशन आसता आनी इंद्र आनी सूर्य तांणी ओट्टू ते देवलोक आनी सगळे एक सृश्टी चलूंच आसलें
तांगेल तांगेल भागाच कार्य तांणी करता आसता ती तशींची वाली आनी सुग्रीव वय पळयल्यार किष्किंधा राज्य ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಭಾರಿ ಚಂದ್ರೂಪಾರ್ ಚಿಲೈತ ಆಶಿಲಿ ती पुरा कोण प्रजा आशिल्ली किष्किंधाच वानर आनी दोग जन भावा पळयले आनी तांगेल भावाल मध्ये प्रीती आनी कशी एक प्रकार तांणी एक राज्य चलयता ती पुरा जना भारी खुश आशिल्ले पुरा वानरा दिसता आशिल्लें केसल वाली आनी सुग्रीव तसल भाव आमगेले राज्याच भार सांबाळटा ती हाजे किना होड आमगेल भाग्य कसं नेमो तितले एक प्रकाराचो आनंद आशिल्लो त्या वानरांक वाली आनी सुग्रीवा वयरी आनी वाली आनी सुग्रीवाल ते शक्ती पळोवन आनी भारी प्रभावित जाता आशिल्लीं ती की हांणी दोग जाणां नासल्यार आमगेल वानर जनाक कसले कश्ट येवचे जायना कसले तांणी दोग जन सक्षम आसा ती खंयच्याय परिस्थितींत आमगेल रक्षण करचे खातीर सो त्या प्रकाराचे ते किष्किंधाच वातावरण आशिल्लें त्या टायमार आनी मुखारसून अशें एक सिच्युएशन येता की किष्किंधा राज्यांत तूं मायावी म्हणून एक दानव येता वाली राय आशिल्लो आनी सुग्रीव तांगेलो एक प्रकार प्रायम मिनिस्टर कसले म्हूण येता पुरा विशयान तूं वालीक एडवायस दिवचें हेल्प करचें पुरा कार्य सुग्रीव करता आशिल्लो आनी कोणी एक प्रकार खंयचे एक म्हणटात पळय खंयचे एक प्रकार बाद नाशिल्ले त्या राज्यांत मात हे मायावी दानवान आयज सुद्दाक एक प्रकाराचे कशें की एक डिस्टर्बन्स जाता म्हणटात पळय आनी तो त्या वानर राष्ट्राचे किष्किंधा भायर येवन वालीक चॅलेंज करता म्हळ्यार युद्धाक सांगता तुगेले शक्ती असले मेगेलोट युद्ध करी तू मस्त तुगेले विशय सांग पुरा जन सांगतात बाबा की वाली म्हणके वीर योद्धा कोणी ना वाली म्हणके कोणाल्या शक्ती ना तितले तुका तुगेले शक्ती वयर विश्वास असल्यार मेगेलोट युद्ध करी म्हण अशी मायावी सांगता आसता निजावन त्या सिटीजन्सा तांगेल प्रजा खातीर चांगा खातीर पळयल्यार वाली आनी सुग्रीवा कसं ते लढाई करचे तसं कांय इंट्रस्ट नाशिल्लो जाल्यार तो एक प्रकाराचे गोंदळ करता तो मायावी दानव आपास येवन त्या राज्यांत तूं वाली चॅलेंज करता आसता आनी त्या क्षत्रिय रुपारी असल्यार तांगेलो तो धर्म वय कशी कोणी चॅलेंज केल्यार तांणी लढाई करता ताका वाली सांगता की आतां म्हाका आनी सहन करचें जायना ह्या मायावी दानवाल चॅलेंज केन्नाय ताणें एक प्रकार म्हणटात पळय भायर राबून कसले पूण म्हणटा आसचें तें आनी हांव सहन करना ताका एक पण तागेलो लढाई करून ताका धांवडोवका पडटलें हांगा दोकोन म्हूण म्हणजे तो कंटिन्युअसली एक प्रकार गोंदळ डिस्टर्बन्स करता आसतलो आमगेल्या राज्यांत सुग्रीव सांगता हांव येता तुगेलो ओट्टू म्हूण वाली सांगता ना तूं येवका म्हूण ना म्हळ्यार सुग्रीव सांगता ना तांणी मायावी तो तागेले कसन तो तागेल्या कसन शक्ती आसा खंयचे प्रकार तो कुतंत्र करून आमकां शिरकोवचें पडयतलो गो हांव येता म्हणटा तेन्ना वाली सांगता जायता ओतू वचया म्हूण आनी त्या राज्या भायर तो खंय मायावी दानव खंय राबून चॅलेंज करता आशिल्लो वाली थंय वचून सांगता की हे मायावी दानव भारी तुका लढाई करता न्हू मेगेलो तूं तुका भारी ताका लढाई करता मन आसता यो मुखार आतां हांव लढाई करता मायावी दानवाल मनांत आशिल्लें की वाली खंडीत येतलो म्हूण ताका कोत्ता आशिल्लें कसलें की क्षत्रीय म्हळ्यार तांणी चॅलेंज केल्यार तांणी येताची लढाई करतलो जाल्यार तागेले मनांत हें नाशिल्लें की सुग्रीव वय ओट्टू येतलो म्हूण दोग जाणां ओट्टू पळयले सुद्दां आनी तांणी सादारण मटांनी आशिल्लें वाली आनी सुग्रीवा पळयल्यार कोणाकय एक पण भंय करता आशिल्लें म्हळ्यार तांणी तितली शक्तिशाली आशिल्लीं सो मायावी दानव ताकाय मस्त शक्ती आशिल्ली जाल्यार दोग जाणां ओट्टू पळयले सुद्दां तो ताचे खातीर तो प्रिपेर्ड नाशिल्लो तागेली तयारी खाली वाली ओट लढाई करची आशिल्ली आनी ताका दिसता आनी दोग जाणां ओट्टू मेळून मेगेल ओट लढाई करूं सुरू केल्यार आनी म्हाका मारूनू घालतलीं ती म्हूण तागेलें मन येता आनी थंय दोखून तो सीधा धांवन वता आतां धांवन गेल्यार वालीन ताका सोड येता आशिल्लें जाल्यार वाली मन आयकता की हो सादारण मटाचो दानव न्ही बाद दितलोच म्हूण कसले करून आज ताका सोडल्यार आपास एक 2 दिवसांनी येवन तो विंगड कसले तागेलें डिस्टर्बन्स क्रिएट करून गोंदळ करचें सुरू करतलो म्हळ्यार ताका बाद दिवचे ताका एक म्हणटात तें असुरोच आनी असुरी आनंद मेळटा म्हणटात पळय तांचो येता ताका सोडूं नजो म्हूण ताका वाली तागेले मातशी धांवन वता आनी खंय निपून बसल्यार ताका धोर मारका म्हूण तागेले मनांत येता कसलें की मुखारसून आपास बाद नाके आत्तां हें प्रॉब्लेम सॉल्व करुया म्हूण तागेले मनांत येता तशी धांवता वताना एक मायावी तो दानव तो एक सुरंगा भितर वता केवा भितर गुह्या भितर वता आनी तें नॉर्मल केव न्ही आशिल्लें तें ताका इंग्लिशान सांगचे कॅटाकोम्स म्हणटा ती
ते केव्हा भितर गेल्यार तांकां मस्त सकळ अंडरग्राउंड वाट आसा, एकडे तेकडे टनल्स आसात मस्त. आणि ते एक पझल म्हण के पळय भितर गेल्यार कोणी सिरकून पडतात तांतू. खंयची दिशा दुखून भितर वचचें, खंयची दिशा दुखून भायर येवचें म्हूण कळना. सो तसल ते मायावी दानव ते गुप्त आशिल्लें, तो तसल ते एक सुरंगा भितर वता, टनला भितरी. आणि थंय दुखून त्या टनला भितर म्हणल्यार एक मेज म्हणटात पळय, एकडे तेकडे थंय दुखून वाट आसता ताचे भितर अंडरग्राउंड. ते भितर वतना खंयची भितर वता म्हळ्यार सुग्रीव आनी वालीक तो दिसना खंय चमकल जावं म्हूण. तेन्ना वाली आनी सुग्रीव सांगता आतां हांव भितर वचून ताका सोदून काडटा आनी तूं भायरी राव म्हूण. सुग्रीव सांगता ना ना हांव येता तुगेलो वांगडा म्हूण, आमी दोगे जाण वचया म्हूण. ताका सुग्रीव सांगता ना पण हें सुरंग अशें आसा की एक वाटेर दुखून भायर येवन विंगड वाटेर दुखून येवन हांव भितर आसतना तो भायर येवन धांवन वचया पुरो, ताका तूं भायरी राव. पक्कने माक चिक्कून तो भायर जावन आयल्यार तेन्ना तूं ताका धरून मारी म्हूण सांगता. तेन्ना सुग्रीव सांगता जायता हें प्लॅन हाडना. आणि त्या प्रकार वाली ते हाजी टनला भितर वता आणि सुग्रीव भायर एक प्रकार राबता की पळयात ताण पक्कने भायर आयल्यार म्हूण. आणि वाली ते सुरंग टनल इतली डीप आशिल्ली थंय, कितले मुखार सून गेल्यार ते एंड जायना अंडरग्राउंड. आनीक आसा हेकड वाट तेकड वाट. तो एक प्रकार ते सोदूच कशी म्हणून. ऑफकोर्स वाली एकदम बुद्धिमान आशिल्लो आणि तांकां पुरा तांकां टेक्निक्स आशिल्ले ते कशी सोदून काडचें ते पुरा तांकां भारी शिक्षीत आशिल्ले त्या विशयान तांणी. आणि ಸ್ವಲ್ಪ काळ ते कसं आवाज येना म्हाका री सुग्रीव लेखता इतले वेळ कसलो जाता सभा म्हूण. ते घट्टी आवाज येता मायावीलो. म्हळ्यार ताका राक्षसाल तागेल वालील आवाज न्ही म्हूण कळटा ताका सुग्रीवाक. कसले तागेल भावाल आवाज कशे म्हूण ताका कोत्ता असो. आणि ते भितर दुखून ते इको जावन घट्टी आवाज येता. तेन्ना ते आवाज आयकल सुद्दां मुखार सून ताजेन कांय आवाज येना आनी तो मायावील आवाज आशिल्लो. ताका सुग्रीवा दिसता आणि घट्टी आवाज कसले केले म्हळ्यार एक वाघ म्हणतात पळय एक घट्टी आवाज करता तशी एक प्रकार तो मायावी असुर आवाज करता. तो ताणे वालीन ताका मारले म्हूण ताजे खातीर आवाज केलो की ताणे वालीक मारले म्हूण आवाज येतलो. आणि तो लेखता ताणे आवाज केला म्हळ्यार वालीलो आवाज खंडीत येतलो. म्हळ्यार क्षत्रिय म्हळ्यार ते लढाई करताना एकल्याक सौ न्हू एकल्याक घट्टी घट्टी आवाज कर न्हू तशी लढाई करचे. ताका खंडीत वालीलो आवाज येता म्हूण. ಸ್ವಲ್ಪ टाइम बता वालील आवाज काय येना. सुग्रीवा दिसता कसं ना बाई हें खाली मायावील आवाज आयलो वालील आवाज बिलकुल येनी मग. आणि ते एक प्रकार सायलेन्स असतं पळय सुग्रीव भायर राबून त्या परिस्थितीत कसने आवाज ना शांत पुरा. ताका दुःख जाता तागेल मन तशी विचार येवचे सुरू जाता. वालील आवाजूय येनी मायावील राक्षसाल गट्टी आवाज येयलो. ते सुरंगा भितर काळकांतू ते मायावी शक्ती म्हळ्यार तांकां काळकांतू आनीक तांणी शक्तिशाली जाता ती. ताण जेवा वाली मारली दिसता म्हणजे आनीक इतलो वेळ जाल्लो वाली वय येनी मायावी येनी आणि तो मायावी राक्षस खंडीत मेगेलो लढाई करचे ना म्हणून तो विंगड तेंचकी वाटेन तो भितर सुरंगात तू तकून भायर गेलो की तो राबून राबला की हांव ಸ್ವಲ್ಪ वेळान भायर वचता तो भायर येतलो म्हणून. कसं करचें बा म्हूण तागेले मन येना. मागीर तो डिसिजन घेता ताका एक डिसिजन घेवका पडटा आशिल्लें सुग्रीवाक की कितलो वेळ हांव आनी भायर राबचें म्हूण ते टनला भायर केवा भायर वेट करता आणि तागेले एक दोन डिसिजन आशिल्लें की थंय राबून ते मायावी राक्षसान भायर येवं तेदोळ ते ताण राब येता आणि तागेलो लढाई करूं येता. और तागेल मनांत हें आशिल्लें की ताणें ते म्हणल्यार ते राज्य क्षेत्रा भायर आशिल्लो तो जागो ताण हांगा राबताना मायावी राक्षसान विंगड वाटेन वचून तागेल राज्या वयर आक्रमण करून तागेल प्रजा बाद दिल्यारी कसं करचें म्हूण लिखता. मात तागेल ते एक संस्कारा प्रमाण तो लिखता की आसत कसने जावं वालीक ते राज्य आनी तागेल प्रजा वयर भारी प्रीती आशिल्ली आनी असल परिस्थितीन तांकां हांव सोडूं जायना. आतां हांगा देखून भायर सोडून हांव किष्किंधांतू वचून राबची सांग म्हळ्यार मायावी राक्षसान और विंगड कोणी जाणान म्हळ्यार वाली आनी सुग्रीव नात म्हळ्यार तांगेल विंगड कोणी शत्रू न्हय आक्रमण केल्यार आनी दोगे जाणां भायर आसा म्हणून ताका हांव किष्किंधा क्षेत्रा वापस वचुका म्हूण तागेल मन आयता. आनी ताण लेखलें की आनीक एक विचारूय तागेल मन आयता की तो मायावी राक्षस इतली शक्तिशाली आसा की ताण मेगेल भावाक वाली म्हळ्यार सुग्रीवाक इना शक्तिशाली आशिल्लो
वालीक ताण मारले म्हळ्यार ताण भायर येवन मेगेलो लढाई केल्यार म्हाका तर तो खंडित मारतलो म्हूण त्या मागीर तागेले मनांत येता कसले की वाली मारता ताणें म्हळ्यार म्हाका मारचें तर आनीकय सुलभ आनी म्हाका मारल्यार मागीर किष्किंधा क्षेत्रांत तूं हांव येना वाली ना म्हळ्यार जनाक त्या वानर जनाक भार एक भंय उत्पन्न जातलें आनी तें एक परिस्थिती चांग न्ही म्हूण तेन्ना तागेले मनांत येता हे आसो भितर असले ताका भायर येवची ना तशें कसलें करता म्हूण तो व्हड फातर घेता तुमी कोण हंपी वचून आसचे पुरो थंय पळयला आसचे पुरो व्हड व्हड फातर आसता ते पर्वताचे तो पर्वता म्हणजे एक व्हड पर्वता सायजाचे म्हळ्यार सुग्रीव तितलो शक्तिशाली आशिल्ले पर्वता सायजाचे एक व्हड फातर घेवन ते घुया भायर केवा भायर दवरून सोडता म्हळ्यार त्या राक्षसान भायर येवचे ट्राय केल्यार वयताक लोकोचे जायना त्या प्रकारांनी तो व्हड फातर हाडून ते टनल बंद करून सोडता ते आणि मनाक एक ताका एक शांती आसता की आसो आतां आनी भायर कोणी येवचे जायच ना आतां आनी हांव किष्किंधा वता जाल्यार ही भारी एक दुख्खार वता म्हळ्यार इतले काल तांणी ओगतो आशिल्ली ती तागेलें मन आतां एक्सेप्ट करूंक तयार ना तागेलें मन की वालीक मारलें आनी तागेलें जिवनांत आतां मुखार तागेले भावाल गायडन्स नासतिले म्हळ्यार कसले करताना वालीन सांगिल्ले प्रमाण जावचें आशिल्लें त्या किष्किंधांत तो मालगड भाव आशिल्लो ताका ताण नाशी हांव कशें चलोवचें म्हूण जाल्यार थंय वचून किष्किंधांत तूं कशें कशें जेलना ते सुग्रीव तागेले जेन्ना सांगता तागेले पुरो मिनिस्टर्स कोण आसता ती तांकां सांगता आनी त्या प्रकार एक खंयच्या एक व्हड मनशान त्या राजान रायान कशें एक प्रकार तांगेले देहांत जाल्यार मृत्यू जाल्यार ते एक स्टेट ऑफ मॉर्निंग म्हणटात पळय ते दुःख जावन ಸ್ವಲ್ಪ दिवसा खातीर पुरा जन तांगेले ते कार्य बंद करून एक प्रकार ते कोण ते रायल निधन जाल्यार कोणाक देहांत जाल्यार तागेले खातीर प्रार्थना हवन यज्ञ पुरो जाता तशें त्या प्रकारान तांणी एक स्टेट ऑफ मॉर्निंगार आसता ती की दुःखाचे एक भावना री ते राज्य आसता आनी सुग्रीवाक राय जावचे कांय इंटरेस्ट नाशिल्लें एक्चुअली कांय राय जावचे रायल पदवी जावका तशें कसलें मनांत नाशिल्लें तागेलें जाल्यार तागेले मिनिस्टरांनी सांगता ती ते पोझिशन अशें आसा की तुमी एक्सेप्ट करता ते राय जावन म्हणजे ते राज्य कशें चलोवचें ताका पुरा मालगड जनान पुरा मिनिस्टर जान मंत्रीन तांगे सांगिल्ले निमित्त की एक राज्य आनी तूं राय नातिल ते चलोवचें जायना ताकाची सुग्रीव ते पदवी एक्सेप्ट करता आनी ताका राज्याभिषेक जावन किष्किंधा ताका राय म्हूण जाता म्हूण सांगिल्लें आसा मात मुखार सोडून अशें जाता की ಸ್ವಲ್ಪ काळान एक्चुअली वाली मारलेलें नाशिल्लें तें वालीना मायावी मारलेलें आनी ते सुरंग इतले भितर आशिल्लें आनी तांगेले इतले वेळ लढाई जाल्लेलें आनी त्या वेळार आमी सांगिल्लें पळय हागेल आवाज गट्टी आयलो मायावी राक्षसालो जाल्यार वाली येयनी ते कसले म्हळ्यार वाली ते गट्टी गट्टी आवाज करून तागेली शक्ती उणी करची नाका आशिल्लें ताणें तागेले एनर्जी ताका कन्जर्व करपाचें म्हळ्यार शक्ती ताणें धरलेलें की आतां मायावी लढाई करता आनी हांव आवाज करना म्हूण ताका ताणें कशी कोणी कोण ताका सोदूर न्हू ताका मारून काडलेलें ताका आनी ते मारून काडून मस्त वेळ लढाई जाल्ली तेन्ना वाली एक प्रकार पुरो जाल्लेलें टायर्ड म्हणटात पळय पुरो जाल्लेलें आनी तो कशी कोणी कोण नापास भायर येता आनी भायर येताना पळयल्यार ते सुरंगा वयर फातर आसा आतां मस्त काळ लढाई करून तागेली शक्तीची केवणी जाल्लेली ते फातर लकोचे ट्राय केल्यार ते लकोचे जायना काडूंक जायना तो थंय बसता खंय भितर सुरंगा भितर लकोचेक जायना तो फातर आनी तो हायटार वयर आसता खंय म्हळ्यार स्लोपार आसता ताका ते लकोवन ते काडूंक भारी कश्ट जाता ताणें लेखता की आतां ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हांव आराम करता ताजे नंतर आपास थोडी शक्ती आयली दिसता पण त्या फातरार लकोवन हांव भायर येतलो म्हूण जाल्यार हें पुरो जाताना तागेले मनांत तूं भारी अनेक अनेक प्रकाराचे विचार येता न्हू बशिल्ले तेन्ना ताका दिसता खंय हे सुरंगांत इतलो व्हड फातर येवन स्वाभाविक रुपार येवन पळणी अशी न्हय की खंय कितें करून तो फातर रोल जावन येवन हेकड तेकड देखून येवन पडलो आनी ते सुरंग बंद जालें आनी इतलो व्हड फातर असो म्हळ्यार वाली शक्तीन तो फातर हलोवचें जायना म्हळ्यार कितलो व्हड फातर आशिल्लो तो आनी कोणकी हें जावका म्हूण घालिल्लो फातर हांव भायर येवचें ना म्हूण आनी तागेलें गोत्त आशिल्लें कोण ताणें सांगिल्लें तागेले भावाक सांगिल्लें सुग्रीवाक तागेले मनांत तशें विचार येता खंय हा मे बी हांव एकदम डॉमिनेटींग आशिल्लो सुग्रीवा जावन दिसलें दिसता की ताका तर राय जावचे चान्स मेळच ना आतां हांव भितर गेला मायावी वट्टू ह्यांच एक तागेले चान्स विंगड कोणी ते पळयतले ना ते रन्नांत म्हाका बंद कोर न्हू तोच राय जावचें
आणि म्हाका हांगा सिरकोन वचचें तशी कसं नाही येवचें पुरो म्हूण आनी तशी तागेले त्या मनान तूं नेगेटिव्ह विचार म्हणटात पळय अशी जावन अशें पुरो तशी जावन अशें पुरो म्हूण ते विचार येवचे सुरू जाता आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळान तागेले थोडे रेस्ट करून तागेली शक्ती आयलसिता तो कशी पूण तागेली शक्ती घेवन ते लोकोन ते फातर काडून भायर येता आनी भायर येवन तो किष्किंधा राज्य पडल्यार ताका कळटा की सुग्रीव आतां राय जाला किष्किंधाचो म्हूण आनी तो ऑफिशियली अनाउन्स जाला म्हूण तेन्ना तागेले त्या मनान तागेले पुरो विचार आसत पळय ताणें ते भुंयांत बशिल्ले तेन्ना ताका दिसता समज म्हूण हांव लेकीन समज करेक्ट की सुग्रीवाक राय जावंक आशिल्लें ताणें फातर घालून सोडलो हांगा येवन जन सांगलें की हांव म्हाका मारून घाला म्हणून राय राक्षसान आनी आनी ताका कळटा की मंत्रीजन सांगता हय तूं मारून घाला म्हूण सुग्रीवान सांगिल्लें म्हळ्यार ताका राय वालीक खंडीत कळटा की म्हगेल मन आनी तशी करेक्ट विचार आशिल्लो सुग्रीवा राय जावंक आशिल्लो ताका ताणें तो फातर दवरून म्हाका मारचे प्रयत्न केले आनी तोच राय जावन आरामेर बसला म्हूण वाली कोणाक राबोवचें जाता सीधा राज्य दरबारा वता आनी सुग्रीवाक ते तो बशिल ते सिंहासनार बशिल सुग्रीवाक तांडून तो गुपाडून मारू सोड करता ताका आनी सुग्रीवा एक्चुअली वालीन इतलो कोपान येवन मारू ट्राय करतास सुग्रीवा इतलो आनंद जातास की भावा पळोवन की इतलो हांव लेकीन की तूं ना म्हणून तूं आसवे आनी के म्हण इतलो आनंद जावन ताका खुशेरी ताका स्वागत करता म्हण तागेले मनान तसके मात ते स्वागत करचेक उल्लोवचेक चान्स दिना सुग्रीवाक वाली मारूक सुरू करता ताका इतले घट आनी वाली शक्ती म्हळ्यार आनी सुग्रीवाक लढाई वय करची मन ना तागेले भाव वट अशी न्ही की तो ताण मारल्यार तो वापस मारता आशिल्लो मारलेलो पेट्ट पुरा सहन करता आशिल्लो तागेले म्हणटात पण हाड्ड कुडकी कशें तितले मारूंक सुरू केलें वालीन सुग्रीवाक लढाई करची नाका आशिल्लें जाल्यार ते वालीन उलोवची उतर पळय तुका राय जावंक आशिल्लो न्हय ताका तूं म्हगेल वयनी विश्वासघात कोर न्हू तूं म्हाका थंय भितरी सिरकोन फातर दवरून तूं राय जावन बसला हांगा न्हय तशें सुग्रीवा वालीन ते उतर पळय सुग्रीवान मारलेलो पेट्ट कशी दुखता आशिल्लें तें पुणी वाली सुग्रीव एक पण सहन करून घेता आशिल्लो वालीन मारलेलो पेट्ट जाल्यार वालीन ते उतराचें तें दुख्ख आशिल्लें पळय ताका तागेले हृदयान तें ताका सहन करचें जायना आनी ताका खंडीत तागेले मनान तूं वाली ओटू लढाई करून ताका मारचें तसलें कांय भावना नाशिल्ली तसलें की सुग्रीवान सान दोकोन वाली खातीर ताका भारी एक रिस्पेक्ट आशिल्लें आनी ताका तागेले भावा विशीं भारी एक म्हणटात पळय प्रिती आनी तागेले भावा खातीर ताका एक भारी एक खुशी आशिल्ली की वाली म्हगेलो भाव म्हूण कितले हाड्ड हें पुळा कुडकी केल्यार वय ताका तो कांय म्हणना आनी ताका दिसता की वाली ओटू लढाई करचें आनी वाली कशी शक्ती वय चड आसा कांय प्रयोजन ना आत्ता परिस्थिती पळयल्यार वालीक हांव कसलें सांगल्यार तो मागीर आयकूचे तयार जायच ना मुखार सून एक पण तागेले शिकत कोप उणी जाल्यार मागीर हांव ताका सांगता आयच्या दिवसान तागेले उल्लोस तशी ना म्हूण सुग्रीव थंय दोकून धांवन वतके कशी पूण चिपकून मात वाली सोडतवे तागेले म्हापशी धांवन वतके खंयी गेल्यार तागेले म्हापशी धांवन वतके सुग्रीव किष्किंधा क्षेत्रा भायर खंयची वचता निप्पोन बसता ಸ್ವಲ್ಪ ताका हेल्प करता जाल्यार खंयी जाल्यार वाली सोणाके मागीर ताका एक गोत्तस एक जाग गोत्तस खंय वाली वालीक एंट्री ना ते पंपा सरोवर म्हूण एक जाग आसा तशी जाल्यार फुडें त्या पंपा सरोवरा काणी अशी आसा की फुडें एक पंत वालीन एक असुराक मारून तागेले असुराक तागेले देहाक मृत शरिराक गुंडोवन अशी समुद्रा दिकान उडोवन सोडलें वाली तितली शक्ती आशिल्ली आनी ते समुद्रा दिकान ते वाऱ्यार दोकून ते मृत शरीर वताना ते रगत त्या शरीरा दोकून मातंग ऋषीला आश्रमांत पडतके आनी मातंग ऋषी आनी तांगेले विंगड ऋषीगण तांगेले ते कशें की यज्ञ करता आशिल्ली आनी ते यज्ञान तूं आकाश रुपार दोकून ते शरीरा दोकून ते रक्त पडलेले निमित्त ते यज्ञ भंग जाता आनी मातंग ऋषी तांणी पुरा दिव्य ऋषी न्हू तांकां कळटा मातंग ऋषीक हें केल्लें वालीन म्हूण की वालीन अशें उडोवन हें डिस्टर्बन्स क्रिएट केलां म्हूण ताका तो मातंग ऋषी अशें एक वालीक श्राप दिता की तूं पंपा सरोवरा क्षेत्रा भितर येवचे प्रयत्न केल्यार क्षणभर तुगेली मृत्यू जातली म्हूण ताका वाली थंय येवचें जायना म्हणून सुग्रीवाक गोत आशिल्लें ताका वालीक आतां कशी पूण चिकोवका जाल्यार हांव त्या पंपा सरोवरा भितर वचून राबता म्हूण दिसता ताका म्हळ्यार वाली खंडीत येना म्हूण आनी वाली थंय येवचें जायना जाल्यार सुग्रीवाक केन्नाय भंय आसता आशिल्लें पंपा सरोवरा भितर
वाली येवचे जायना वय जाल्यार वालीन विंगड कोणाक पेटो येत ना मातंग आश्रमात मारूक तसले वालील ते रिवेंज घेवचे म्हळ्यार कशी पुणी कोण हाका शिक्षा दिवका म्हूण तागेले ते एक भंय तागेले एक मन आशिल्लें ते दृढ आशिल्लें म्हूण ताका तशी ते आमी पळयत आणि हे ऑफकोर्स मस्त सगळे डिटेल आसा तशी देवाक रामाक कशी भेटता ती हांवें एक भारी छंद लिहिला आसा आमी विंगड पळोवया टायमार पळोवया जाल्यार आमी ह्या लिलाचे कॉन्टेक्स्टार उलयतना आमी हे सांगेत की अंगाची देवाल रामाले आनी सुग्रीवाले भेट जाता आणि तांगेले डिस्कशनान तू सुग्रीव रामा सांगता की आता म्हाका दिसना आमगेल कसं मेगेल आणि मेगेल भावा मध्ये कसं एक रिकन्सिलिएशन जातले म्हणून आम्ही एक चांग रूपार आपास पुढे म्हणते रापची तसले स्थिती ना तसले की हांव मस्त सकड मेसेज पेटयला वालीक की हांव मेगेल कांय हांव चुकी ना म्हणून जाल्यार तो आयकूचे तयार ना म्हणून लिखता कसं की ह्या परिस्थितीन तो अशी दिसता की सुग्रीवान लेखिल्लें त्या परिस्थितीन तू की वालील मृत्यू जाला म्हणून ताची खातीर ताणें ते रायल पदवी एक्सेप्ट केले त्यावेळी ताका नाक आशिल्लें मंत्री जनान सांगून ताणें एक्सेप्ट आणि वालीक दिसता आशिल्लें की सुग्रीवान ताका सिरकोवच्या खातीर राय जावच्या खातीर म्हूण तशें केलेलें म्हणून सो एक दृश्टिकोनान पळयल्यार डॉक्टर जनाल एक लॉजिक आसा तांणी कसले तशें केलेलें म्हणून आणि एक मनावर तागेले अशीच वय दिसचे पुरो वय हाण केलेलें सम हाणय केलेलें तागेलें मन आमकां आशिल्लें तर समची म्हणून जाल्यार तांचो एक डिफरन्स आसा एक व्यत्यास आसा की सुग्रीवा पळयल्यार पळय कांय तागेले कांय ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ले अवसर नाशिल्ले क्लॅरिफाय करचे खातीर दुसरे की वाली नाशिल्लो आणि अशी न्हय की तो फुडले सोण येयलो मस्त काळ थंय तो भायर राबून आशिल्लो वाली येतल की म्हणून जाल्यार तावड सांगलें म्हणजे मस्त सकयल कारण आशिल्लें ताणें लेखलें की आनी वाली येना दिसता म्हणून सो त्या प्रकारान ताणें अजम्पशन केलें आणि थंय तो चुकलो त्या एजम्पशना निमित्त जाल्यार वालील परिस्थिती तशी न्हय आशिल्लें सुग्रीवाक वालीले मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ले की ताणें सुग्रीवान सांगिल्लें आयकून घेवे तशें अशी जाव का म्हणून लढाई करून ताका चान्स दिनाशी ताका मारू वचचें त्यावेळी समन्य सो एक प्रकार आमी पळयत हे एट्रिब्युशन इंग्लिशान एट्रिब्युशन बिहेवियर म्हणून येता की कोणी कसं एक कणटना आमगेल मन आमकां येता एट्रिब्युशन बिहेवियर म्हळ्यार कसं की हाण ह्या आमगेल्या मनांत आमी लेखतात की हाण ह्या कारणा खातीर ह्या कोरनाशें पुरो म्हणून आमगेल मनांत येता हे आमगेल खंयचे सिच्युएशन्स येवचे पुरो प्रोफेशनल फॅमिली खंयचे फ्रेंड्सा मध्ये खंयचे एक सिच्युएशन येता पुरो कोणी कसं एक करता ती तेन्ना आमगेल कसं की एक एक्सपिरियन्स आसा लायफाचे अनुभव आसा त्या प्रकार आमगेल एक मनांत येता खंयची कारणां हांवें अशी केली ना बा म्हणून आणि अशी एक पंथा मनान तू आम्ही लेखून चुकून पडचे साध्य आसा आणि त्या आमी चुकून पडलेले निमित्त आमगेले ते संबंधान तू कसं एक कष्ट येवचे साध्य आसा म्हणून सांगितलं आता फॉर एक्झाम्पल आता आमी पळोवं येता की एक साधारण एक एक्झाम्पल घेवं कोणी आमी खंय एक नव्या जाग्यार गेली म्हणून पळयन आनी एक मनुष्य कोणी पळयता तुमी मस्त खाता आसा ताणें मस्त प्लेटांत आनी मस्त शीत रांदय पुरो मस्त घेवन खाता तेन्ना आमगेले मना येवचें पुरो कसं खात पडलो म्हळ्यार एक भारी एक म्हळ्यार हागेलें एक जाव काय जाल्यार की ना चड एक खातो म्हूण तशें आमगेले मना येवचें पुरो आमी जजमेंट पास करचें पुरो जाल्यार आमी एक पंथा मस्त भूक लागेल तेन्ना भुकेर आसतना आमी चिके चड घेवन खावचें पुरो ती तेन्ना आमगेले मन आमकां येना की आमी एक कसले खाता ती म्हूण ते कसले की आमकां दिसता आमगेले मनान तू मस्त वेळ दुखून सकाळ दुखून कांय खाय नाशिल्लें आनी आज मस्त काम केलें ना ताका थोडे चड खाल्यार कशें जाता तेन्ना आमगेले विशयार आमी लेखतना आमी आमकां ते डावटाच बेनिफीट दिता ती की हांव मस्त खाता म्हळ्यार म्हाका भूक जाल्यार विंगड जनान चड खातना आमकां दिसता की कितले खाता पळय म्हूण सो त्या प्रकारान मस्त सगळें हें एक सांत दृश्टांत तशी मस्त सकड आमी लायफान तू बिहेवियर पळोवचें पुरो की आमी सेम वस्तू करता ती तेन्ना आमकां दिसता की आमी करची सहज न्हय परिस्थिती अशी आशिल्ली की म्हाका तशी करका पडलें तशी उलोवका पडलें जाल्यार विंगड जनान तेंच केल्यार आमी तांचो जजमेंट पास करतात पळय हागेली बुद्धी कशी पळय कशी उलयत पळय सो आमी एक प्रकारारी खंय आमगेले कन्क्लुजनांत ओवर कॉन्फिडंट जाता ती आनी आमकां दिसता की आमी करचें सम तेन्ना चुकून पडचे चान्स आसता म्हूण पळय आनी वाली म्हळ्यार एकदम पॉवरफुल आशिल्लो आनी तागेले ते शक्तीचे ताका अहंकार वयशिल्लो आनी हे प्रकारान ताणें त्या परिस्थितीन तू ताणें कशें की एक कन्क्लुजन केलें की सुग्रीव चुकून पडला
ताका मान सोडका हांवें म्हूण हो मुखारी मागीर म्हाका मेगेल मातशें पडटलो म्हूण ताका ताणें त्या सिच्युएशनाक मिसजजिकल म्हूण येता आनी इतली सान दोकून तांणी प्रितीन राबून आशिल्लीं बाबा वाली आनी सुग्रीव अशी न्ही की तांणी फूड तांगेली गुर्त नाशिल्ली सान दोकून ಒಟ್ಟು होड जालीं तांणी ರಿಕ್ಷರಾಜ आणि इतली त्या भावाल मध्य अशी प्रीती त्या एक संख्ये जाल्ले निमित्त ते चुकून तांगेल मध्य एक शत्रुता येता म्हूण आमी पळयता केन्ना रामा देवाक हें कळटा तांणी सांगता सुग्रीवाक कसलें की रामान व्हड मिशन आशिल्लें मुखारी सीता अपहरण केलें त्या रावणाक आनी रामाक ते सैन्य जावपाक आशिल्लें तेन्ना तो राम सुग्रीवाक सांगता की जाय तो तुगेली परिस्थिती हांव आयकलो हांव तुका हेल्प करूं तयार आसा आमी ओट्टू मेळया आनी तूं मागीर रावणा वांगडा लढाई करताना तूं तुगेले सैन्याक घेवन मुगेल सहाय करी म्हूण तशी तांगेली एक एग्रीमेंट जाता त्या काणीची डिटेलान तूं वचना राम थंय येता आनी थंय सुरेपंता मारतना ताका ते चुकता म्हणजे दोग जन सुग्रीव राम ते झाडा मागशे राबून ते बाण मारता जाल्यार ताका कळना कोणा मारचें म्हूण तेन्ना बाल एक सुग्रीव सम्मा मारता आनी सुग्रीव येवन रामा सांगता तू कसले मार न्ही तुवें रामा तो वाली म्हाका कितलो मारता तेन्ना राम सांगता म्हाका कसं म्हणटा म्हाका कळ्ळ न्ही तुमगेल्यान तूं कोण कोण म्हूण ताका म्हाका मारूं जाय न्ही ताका सेकंड टायम वता तो हार घालून वता आनी मागीर मारता म्हूण सांगिल्लें आसा राम ताका वालीक जाल्यार आनीक एक रिजन आसा ताजे खातीर शास्त्रान सांगिल्लें आसा की वाली लायक एक बेनिडिक्शन आशिल्लें म्हळ्यार तागेलें एक देवान ताका दिलेलें एक हें आशिल्लें शक्ती आशिल्ली की अशी शक्ती आशिल्ली देवान दिलेली तागेले तपस्या निमित्त की वालील एद्रा कोण लढाई करूं येतात पळय वालीन तांकां पळयल्यार मात्र दोळ्यान तांगेली अर्थ शक्ती वाली ट्रान्सफर जाता आशिल्ली तें तागेले देवाल वेळ तागेले कशें की तांकां दय आशिल्ली भून आशिल्ली ताका देवाल ताका कोणीय वाली लोक लढाई करूं येता पळय तेन्ना वालीन तांकां पळयल्यार 50% शक्ती तांकां ट्रान्सफर जाता आशिल्लो सो तागेली वालील शक्ती प्लस कोण तागेले शत्रू आसा तागेली 50% शक्ती वय ताका मेळटा आशिल्ली ताका वाली ओटू विन्न जावचें कोणाकच साध्य नाशिल्लें ताचे खातीर वय राम झाडा मागशे राबयलो म्हूण सांगिल्लें आसा कसलें की वाली येद्रा आयल्यार रामाल वय अर्ध शक्ती वाली वता आशिल्ली आनी रामाक वय ताका मारूं जायनाशिल्लें ऑफकोर्स राम देवूच तो तागेले खातीर हें पुरो रुल्स एप्लाय जायना जाल्यार आमी पळयत न्हू देवान वय केन्ना विंगड कोणची देवतान कशें एक वर दिल्यार देव ताका रिस्पेक्ट करता आमी पळयत नरसिंह देवाल वयरी ब्रह्मान ताका इतलें सकयल वर दिलेलें हिरण्यकशिपूक नरसिंह देवान कशी मारयत आशिल्लें हिरण्यकशिपूक जाल्यार ब्रह्मान दिलेलें तें वर आसा पळय रात्री न्ही सकाळी न्ही भायर न्ही भितर न्ही त्या पुरा रुल्स फॉलो करून नरसिंह देव अवतारान तो हिरण्यकशिपू मारता तशींची वालीक वय एद्रा येयनासी राम मक्षिंतुल्यान ताका मारता म्हूण सांगिल्लें आनीक एक विंगड विशय वय सांगिल्लो आसा मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेले तात्पर्यान तो रामायणाचें की रामाक वय सुरेपंता कसले मार न्ही म्हणून म्हळ्यार हे विंगड विशय होडून आचार्यान सांगचें की ताका गोस्त आशिल्लें सुग्रीवाल उतरान लढाई जाता वय जाल्यार सुग्रीवाल आनी वालीला इतली प्रीती आसता सुग्रीवाक वाली वयरी हांव ताका मारल्यार वय अशी जावचें न्हय की सुग्रीव वय आत्महत्या करून घेता लागता कसले की एक प्रकार म्हणटात पळय एकल्या मृत्यू जाल्यार सुग्रीवा मागीर एक प्रकार पश्चाताप जातलो मेगेल निमित्त मेगेल भाव मेल्लो अशें नाका म्हणून त्या भावान राम एक पंत नुतर आपतके अशी जावचें न्हय म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें की रामाल मनान तशी पुरा विचार येता म्हणून आनी अशी जावचें न्हय की हांव मारन जातरी सुग्रीवाक इतलें दुख्ख जाता की तो चुकून पडलो म्हणून आनी तोची आत्महत्या करून घेतलो तशी जावचें न्हय म्हणून अशी मध्वाचार्यान एक तात्पर्य दिलेलें आसा ताचेर जाल्यार आसो राम मारता आनी वाली एद्रा येता आनी वाली रामा सांगता हे देवा तूं म्हाका मारलें मू हांव लेकीन तूं देव म्हळ्यार सांग कसं नाही वायट कसं म्हूण तुका डिफरन्स गोत आसा जाल्यार हें म्हापशेन तुल्यान म्हाका मारली मू तुवें एक प्रकार म्हाका दिसता की सुग्रीवाल संघांत येवन तुका तागेल्या म्हणके एक वायट बुद्धी येयली दिसता म्हूण वाली सांगता रामाक म्हणजे तूं इतलो व्हड क्षत्रीय जावन आशिल्लो मेगेलो लढाई करची सोड न्हू म्हापशेन तुल्यान म्हाका मारली मू अशें मारचें म्हाका मरण दिवचें म्हूण वाली सांगता तूं चुकून पडला रामा म्हूण सांगता तेन्ना रामान ताका मस्त सकट रिजन दिवचें आसता तूं सांगचें आस की रामान चार प्रमुख रिजन तूं की हे सुग्रीवा
सुग्रीव हे वाली सुग्रीवान केन्ना तुका अटॅक करूं वचचें न्ही जाल्यार तूंच ताका मारूं येता आशिल्लो ताणें सांगिल्लें तूं आयक न्ही तें एक कारण दोनीच म्हळ्यार तूं भारी एक रॉंग रितीन ताका राज्य दुखून भायर धांवडोन काडलेलें आनी तागेलें पुरा शस्त्र तागेलें पुरा धन पुरा काण घेतलें तें म्हळ्यार रॉंग तिन्नीच विशय म्हळ्यार सांगलें की अशें न्ही तूं ताका भायर काडलें तूं ताका कितलीं पण ताका मारूं प्रयत्न केले भावाक मारूं प्रयत्न केले ताका आयकनाशी तें म्हळ्यार रॉंग मागीर चारय विशय म्हळ्यार तूं तागेले अशी पुरा प्रॉपर्टी घेतल्या त्या वेळी न्यायशास्त्र लागता फोर्सिबली कोणाले प्रॉपर्टी घेवन तागेले अशी करचें तें रॉंग आणि पुरा पशी व्हड विशय खंयचे खातीर तूं मरण तुका मेळूं का ताण जिवंत असताना तूं तागेले बायली रुमा सुग्रीवाल बायली तागेले अपहरण करून ताणें तागेले बायले म्हणके ताका सुग्रीवान वालीन ताका दवरून घेतले हे एक विशय म्हळ्यार परस्त्रीक तागेले बामणा नासतना जिवंत असताना फोर्सिबली अपहरण करून तुगेले रावळारान दवरून तुगेले बायले म्हणके तिका ट्रीटमेंट दिवचें ताची की ना व्हड विशय खंयचो एक वायट ना आनी हाची खातीर तुका तुरंत मृत्यू दंड मेळटा म्हूण अशी राम तागेले आनी रामान कसं सांगची म्हळ्यार तागेलें उत्तर इतलें चंद आसता की कोणा जाल्यार तो समज दिसता आनी ह्या पुरा कारणान तुका मृत्यू दंड मेळूं काची आनी हांव खंय कसलें चुकून पडली म्हूण राम न्यायशास्त्रा लागता वालीक एक्सप्लेनेशन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ह्या पुरा आयकल सिद्धार्थाची वालीक भारी एक सॅटिस्फॅक्शन येत वालीक रामाल उत्तर ऐकून तू सांगची समजची म्हूण रामा तू कसं कसं ते पॉइंट सांगला पळय तू सांगील समजची म्हूण आनी राम देवाक वाली सांगता ते हांव तुका पुरा सांगिल्लें पळय वाली कसले वाली विद्वांस आशिल्लो विद्वान आशिल्लो अशें ताका काय पुरा शास्त्र करता आशिल्लें वाली म्हळ्यार रायूं नव्हतो वय राम सांगता काय आनी तू हांव सांगिल्ले विशयान तू खंय तुका चुकून पडला म्हूण हांव दिसता जाल्यार हांव त्या मारलेलो बाण तुगेल्या शरिरांत दुखून आपास काडटा आनी फुडें म्हणके तुका शक्ती दिता आनी पदवी रायाल कोण राखता आनी हांव हांगा दुखून भायर बसता म्हूण राम सांगता तू सांग खंय हांव चुकून पडला म्हूण तेन्ना वाल एक दिसता खंय की रामान सांगिल्ले विशयान तू कसलें रॉंग रा म्हूण आनी तू कसलें एक मिस्टेक ना ताणें सांगिल्लें आनी ताका दिसता खंय म्हळ्यार कुडले रिएक्ट करना खंय वाली तागेले मना भितर येयलें आपास एक तर रामाल दिव्य दर्शन मेळटा आसता खंय तर आणि त्या रामान सांगिल्लें उत्तर तो मनान तू व्हरता काय आणि तो रामा सांगता काय हे रामा तू सांगिल पुरा समजची म्हूण तू सांगेल तुगेले एक शब्दान तुगेले एक वाणीन मेगेल मनान तशी तू एक करेक्ट सांगून दिलेलं आसा आणि म्हाकाय अशें तो फ्रँकली सांगता म्हळ्यार रामाक म्हळ्यार आतां मोरची टायम आयला न्हू मना आशिल्लो विशय सांगता की म्हाकाय रामा अशी दिसता आशिल्लें एक एक म्हणटा की हांव चुकून पडला दिसता सुग्रीवा हांव एक चान्स दिवका म्हण मेगेले मनान तेशें आशिल्लें आनी मेगेल बायल तारा तीन वय सांगची आशिल्ली केन्ना की तू सुग्रीवा चान्स दिवका म्हळ्यार तारा वय भारी एक सांग ती देवीच ती तारा वाली बायल तीन सांगची आशिल्ली के वालीक तू करची सम न्ही सुग्रीवा तू चान्स दिवका म्हूण हांव मेगेल बायलेन सांगिल्लें आयकनी तो मेगेले एक अहंकारू आशिल्लो तेंचे निमित्त हांव चुकून पडलो म्हूण सांगता काय आनी वाली सांगता काय जायत म्हाका कोतोस रामा आता हांव तुका सांगलें आनी तूं म्हाका जिवंत सोडटलो म्हूण जाल्यार एक जीवन करचें व्हड विशय आतां हें वालीलच कितले एक तागेले चंद उत्तर म्हूण आयकूं येता वाली एक व्हड भक्त देवाल म्हूण आमकां कळटा जसं की नॉर्मली वाली म्हळ्यार एक विलन अशी पोर्ट्रे करता ती जाल्यार वाली सांगता काय हें मेगेल भाग्य म्हणटा काय वाली मस्त जनान तूं व्हड साधू ऋषीगणान तें एक इच्छा आसता की देवा तुगेल उडगा स्कोर न्हू हें शरीर सोडका म्हूण मेगेल इतलो व्हड भाग्य आसा की आतां शरीर सोडटाना तूंच मेगेल मुखार येवन राबला हें म्हाका चान्स सोडची नाका हें रायट टायम मेगेल खातीर आनी हें तुगेल दयेन हांव हें शरीर सोडटा तुगेल दर्शन घेवन तूं म्हाका तुगेल दय दी म्हूण वाली निमगे म्हाका हें जीवन नाका न्ही तूं हें तुगेल दय प्रकट करचे खातीर मेगेल येद्रकाय येयला म्हळ्यार हांगा तूं कळटा की वाली म्हळ्यार एक दिव्य पुरुश आशिल्लो म्हूण खंयकी कसं एक चुकून पडलेलो जाल्यार तो दिव्य आशिल्लो आनी ताका एक मृत्यू वडार देवू तागेले येद्रा येता आनी तो देवालें नामस्मरण करून राम नाम करून देवाल दर्शन घेवनूच तें शरीर सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा तो हें न्यूज स्प्रेड जाता तागेले वालील पुत्र अंगद आनी येता ती भारी तांकां दुख्ख जाता आनी थंय आसतना म्हणटात पळय
एक प्रकार वाली मोर्ची पशी फुड वय सांगता काही की जसं की तारा आणि अंगद वय थंय येतात की वाली सांगता काही तांक वय की तुम्ही सुग्रीवाल एगेन्स्ट वचू नाका ती ताण म्हाका मारला वय जाल्यार चुकी मेगेली म्हूण म्हळ्यार ताका भंय आसता की अंगद जावन तागे पुत्ता कशी भावना येवचे नज की तागेल्या अन्नाक सुग्रीवान मारलेले आनी तो रिवेंज घेवचे तयार जातलो काय तागेले मर नाका आशिल्लें ताका ताणें अंगदाक आनी तारा सांगता काही कसने सुग्रीवाल खातीर शत्रुताच भावना दवरनाका ती मेगेली चुकी आणि अंगदा सांगता काही की हे मेगेली चुकी आणि सुग्रीव तुगेला आत्मापसो म्हणके आसा तू ताण सांगितलं ऐकू का म्हणून वाली अंगदा सांगता म्हणून सांगितलं आसा आणि व्हड विषय म्हळ्यार वाली केल्यार तो मृत्यू जावचे पशी फुडें क्षमापण मागता वाली हांव कसं भारी चिक्कून पडलेलो आसा तुका मस्त बात दिलेलो आसा तू वय मेगेल बायले वयर तारा वयर आणि अंगदा वयर कसं करू नाका तू तांगेल रक्षण करी तू आणि अंगद म्हळ्यार तुगेल पुत्र समानच म्हणून तो सुग्रीवा सांगते आता हांव ना आसतलो जाल्यार तू तागेल रक्षण करता म्हणून सांगते आणि तागेला एक नेकलेस आशिल्लें वालीले ते नेकलेस काढून त्या सुग्रीवा दितके ते नेकलेस म्हळ्यार आशिल्लें काही त्यावेळी इंद्राले दुखून ताका मेळेल म्हळ्यार ते इंद्रालो अंश ना इंद्रपुत्र न वाली ते नेकलेस घाल तेदोल ते ताका मरण नाके वालीक ताका ते रामाळ बाण लागल्या बाई पळय वालीन आनीके वाली मरण जाय आशिल्लें आनीके कसले की ताण ते नेकलेस घालें आणि ते नेकलेस काढून तो सुग्रीवा दिता म्हणून सांगितलं आसा ते नेकलेस कोण घालता तांकां मरण ना म्हणून आता आमी ह्या विषय पळयता की वालील आणि सुग्रीवाल प्रीती की वालीन तागेल पुत्ता दिनी ते नेकलेस तागेल भावा दिले अंगद थंय आशिल्लो ताण तागेल पुत्ता ताण दिवेत आशिल्ले ते नेकलेस पुत्ता दिनी त्या भावा दिले म्हणून सांगितलं आणि सुग्रीवान भारी एक दुःख जाता आणि सुग्रीवान एक प्रकार म्हणतात पळय रिग्रेट येता ओ आता कशी आता पळय बालील उतरांनी ऐकून ताका सुग्रीवाके भारी वायट दिसता काय आणि रामाक फूड दिसल्या म्हणजे सुग्रीव कोडले सांगते आता म्हाका हें जिवंत नाका म्हणून आणि काही वाल एक पळय स्मशानात काही ताका उज दिलेलो आसा हांव तांतूची उडकी मारून हांव आत्महत्या करून घेता म्हणून तो उड्डू तयार जात काय राम आणि लक्ष्मण दोग जण ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ತಾ गट्टी तांदून धरतात काय सुग्रीवाक कितले धरल्यार तो उज्जान तो उड्डू तयार असके वालेक म्हळ्यार आयकुचे तयार नाही कशी कशी कोण कुणी कोर न्हू राम आणि लक्ष्मण तांकां सांगतात की तुगेल कर्तव्य आता राज्य पळोवचें तूं वचचें नज म्हूण म्हळ्यार राम लक्ष्मण आणि हनुमंतान थंय नासतील जाल्यार सुग्रीव खंडीत तागेल जीव दिवन सोडता आशिल्ले थंय त्या प्रकार तागेल भावना आशिल्ली आणि ते एक म्हणतात पळय तशी एक सिच्युएशन जाता सो आणि आपास ते राज्यान तो एक भारी एक दुःखाची सिच्युएशन जाता पुढे पण वाली गेला म्हणून ते परिस्थिती जालेली आता बदव वाली वता आणि आपास ते सुग्रीव रायल पदवी स्वीकार करता सो हांव एक कंक्लुजन करचे पयलीं फुडें एक 5 मिनिटां खातीर हांव सेशन ओपन दवरता तुम्ही चॅट बॉक्सान थंय घाली येता अनम्यूट करून सांगता एक 5 मिनिटां खातीर जी की आता 7:50 जालां सो एक 5 मिनिट सेशन ओपन करून तुमकां तुमगेलें ओपिनियन शेअर करता जाल्यार की हांतूच बघून तुमकां कसं एक मन अवस्था कसं विषय आसकी म्हणून तुम्ही सांगता सो तुम्ही चॅट बॉक्सान तो टाईप करूं येता आणि हें करता ताजे नंतर आमी 5 मिनिटांनी सेशन कंक्लूड करूया आणि मागीर एक भजन आयकुचें आसा कॉमेंट बॉक्स पडोवचें सुरू करतात ओके कोणाक खंयचे पॉइंट लायक जाल्ले चॅट बॉक्स टाईप करता जाल्यार आमी सेशन ओपन दवर येता हे काणी तू रिलेशनशिप जाल्यार करी तुमगेल मनान कसं हरे कृष्णा एक कॉमेंट आयिल्लें आसा की आमी विंगड जनाल दृष्टिकोना देखून आमी पळयता ती तेन्ना मात आमकां कळटा की तांगेल मनान परिस्थिती कसं नाशिल्ली आनी आमकां रियालिटी कळटा म्हणून म्हळ्यार आमी आमगेल लेक्कारी लेखता ती जाल्यार विंगड जनाल मनान कसं नासता म्हणून आमी एक मिसअंडरस्टँड करून घेता ती म्हणून आनीक एक कॉमेंट आयिल्लें आसा की आमी अज्यूम करचें नज त्या आमी पॉइंट डिस्कस केले एट्रिब्युशन एरर आमी अशें अज्यूम करचें ना की तो तशी आसचें पूण तागेल मनान म्हणून आमी कंक्लूड करून ताजे निमित्त रिलेशनशीप आयचे करेक्ट
ओके, हांव मुखारसून वता. तुमगेले कसले कॉमेंट आसता तुमी मागीर वेसांग येता. पुरा जेन्ना टायमाचे इंट्रस्ट आनी रिस्पेक्ट दवरचे खातीर हांव कन्क्लूड करता. सो आमी पळयत इन जनरल भक्तींत आमी पुरा जेन्ना हे सत्संगा भाग घेता आसता ती आमकां भक्तींत रुची आसा, देवाल विशयी रुची आसा. म्हळ्यार आमी एक पळयत की आमकां म्हालगड्यान कशें एक खूब लोकांक शिकून दिलेले कल्चर म्हणटात पळय, संस्कृती आमगेले समाजांत तशें आनी आमी मस्तकड जिवनांत आमी शिकून घेता ती आमगेले मस्तकड रिती रिवाज आसा. तर ह्या पुरा भक्तीन तूं भारी एक आमकां भजन करची की शास्त्र वाजोवचें आनी हें पुरा आमगेले एक म्हणटात पळय कल्चर भक्तीचें आनी आमगे खंयची एक भावनेंत आसता ती की हा तुगेले एक देवाल दय हा. हें पुरा आमी करतात आनी मागीर एक लॉजीक वय मेळटा आमकां. म्हळ्यार आमगेले बुद्दीक वय कळटा की हा भक्तींत करता जाल्यार हें करता तें करता. आमी शास्त्र भगवत गीता हें पुरा वाजितात पळय. तेन्ना आमकां त्या पुरा देवाल विशय वय करचें सुरू जाता सत्संगा भाग घेतना. जाल्यार भक्तीन तूं एक व्हड विशय म्हळ्यार आमी संबंध आमगेले भितर कशे मॅनेज करून घेता ती तो एक व्हड विशय. आनी ताजेचे ते भक्तीचे एक विभिन्न अंग म्हूण सांगेत. सो आमी पळयत हे आयची स्टोरीचे एग्जाम्पलान तूं आयची काणीचे एग्जाम्पलान तूं की एक तीन एक विशय आसता की आमी कसन एक मना वरयत कशी देवान रामान आमकां दाखोवन दिलेलें आसा आनी कशी वालीन एक कशी चांग रुपार ते एंडार कशें दाखयलेलें आसा म्हूण सांगेत आमी पळयत की आमी थोडे एक स्टेप मुखारसून वचून आमी हें मन लेखूक कसन एक आमगेलें कन्क्लुजन करची कशी फुडें की खंय आमी खंय चुकून पडलीं की आनी आमी खंय चुकून पडलीं ती आनी आमी कसन की एक रॉंग डिसिजन घेतली जाल्यार वय आमी तांतू कसं करूं येता म्हूण आनी तो एक पळोव येता की फर्स्ट एक एक्नॉलेज करची म्हूण येता की न्हय आमकां दिसलें आमी चुकून पडलीं ती तेन्ना आमी सांगिल्लें सम म्हूण तांची लायन फॉलो करून त्या सिच्युएशनान तूं मुखारसून वचचे बदला आमी खंय मिस्टेक चुकून पडलीं जाल्यार तें एक्सेप्ट करचें एक्नॉलेज करचें कशी वालीन एक्सेप्ट केलें ते रामान सांगलें सीता वय हांव खंय चुकून पडल वय म्हूण तें एक डिनायल मोड म्हणटात पळय न्हय हांव सांगिल्लें सम म्हळ्यार ते गोत्तच खंय चुकून पडलीं जाल्यार तें एक अहंकारा निमित्त हांव सांगिल्लें सम म्हूण आमकां दिसता पळय ना तें सोडलें आनी केन्ना रामान पळय ते पुरा 5-6 पॉयंट सांगले वाली खातीर शास्त्रा लेखार की खंय खंय वाली तूं चुकून पडलेलो म्हूण तेन्ना वालीन तें एक्सेप्ट केलें एक्नॉलेज केलें तें आनी ताणें रामालें सुग्रीवालें क्षमापण मागून घेतलें आनी कशें एक पंत आमी पळय कोणा वयर नांव दवरता ती और कोणाक अक्यूज करतात पळय तेन्ना एक भारी दुःख जाता न्हू कोणी आमगेले वयर नांव दवरल्यार की हो अशींची तागेली बुद्धी तशींची तो वायट मनुष्य आमकां कोणी अशी आमगेले विशय सांगले म्हणले आयकता तेन्ना आमकां वायट दिसता पळय तशींची कोणी एक क्षमापण मागून घेतल्यार पळय चुकून ताजेन आमकां भारी संतोष जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो एक एक्नॉलेज करचें आनी मागीर एक एपोलॉजायज करचें ताजेन एक रिलेशनशीप एक भारी चांग जाता म्हूण आनी थर्ड विशय म्हळ्यार आमी एक पळोव येता की एक्नॉलेज वय केन्ना म्हळ्यार ताणें सांगलें की तो चुकून पडलो म्हूण वालीन ताणें क्षमापण वय मागून घेतलें आनी ताणें कशें की पॉझिटिव्ह वय कोन्न दाखयलें कशें नाशिल्लें ते तागेलें नेकलेस ताण पळय सुग्रीवा दिल्लें खाली क्षमापण मात नागिल्लें न्हय ताणें कशें की असल विशय केल्लो तेंच्यान सुग्रीवाक तागेले वयर विश्वास आसा म्हूण तागेले पुत्राकिना चड विश्वास तागेले वयर आसा म्हूण तें नेकलेस ताण दिल्लें आमी पळयत सो वालीन तागेले जीव की ओपवल वय तो ताणें क्षमापण वय मागलें आनी ताणें तें एमेंड वय केलें म्हळ्यार कशें की पॉझिटिव्ह एक्शन घेवन ताणें घेतलें म्हूण सांगिल्लें सो ह्या एक तीन वस्तू आमी ह्या एक लेसना देखून शिकयत आय एम श्योर तुमगेले मस्तकड विंगड ओपिनियन आसचे बरो तुमगेले अनुभवा लेखारी रिलेशनशिपान तूं जाल्यार ही एक सान काणी आशिल्ली रामायण म्हळ्यार एक दिव्य ग्रंथ मस्त सकल विशय सान काणी देखून शिकचे मेळटा आनी आमगेले जिवनांत तूं ह्या पॉयंटार म्हळ्यार केन्ना कसन जाता म्हूण हे संवसारान सांगू जायना कोणाक कसन जाता म्हणून जाल्यार असल पुरा विशय दवरल्यार आनी भक्तीन स्पेशली आमकां कोणा रुची आसा देवाल्या विशयांत रुची आसा असल आमी विचार मनान दवरल्यार भक्तीन थंय चांगरी करी आमी मुखारसून वचचे म्हणून सांग सो हांव हांगा सेशन कन्क्लूड करता आतां खाली एक क्विकली रिकॅप करता आमी सेशन स्टार्ट केलें आजी वालील आनी प्रार्थना करून देवाक रामाक मागीर आमी वाली आनी सुग्रीवाल तांगेले किशकिंदान तांगेले मध्य कसन ती प्रीत आशिल्ली तें आमी डिस्कस केलें की दोग भाव म्हळ्यार कशी ओट्टू राबून राज्य चलयता आशिल्ली मागीर ते मुखार अशेल एक परिस्थिती येता की मायावी राक्षसा ओटू वाली लढाई करताना मस्त वेळा खातीर तो दिसना
तेन्ना वालीक सुग्रीवा दिसता की वाली हत्या जाल्ला म्हूण आनी त्या प्रकार तो राय जाता आनी तो थंय भायर वालीन मुखार सून आपास तो तो एक्चुअली मरनी आशिल्लो कारण भायर येयले ताका एक मिसअंडरस्टँडींग जाता सुग्रीवाक राय जावचे खातीर ताणें तें केव बंद करून म्हाका शिरकोन गेल्लो म्हूण ताका तांगे लढाई जाता आनी सुग्रीवा ते राज्य देखून धांवन वचूंक पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते धांवन वतरी मागीर तागेले रामाल ओटू रामाल भेट जाता सुग्रीवाक आनी राम तागेले ओटू अरेंजमेंट लेक्कारी राम वालीक मारता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या टायमार कशें आमी एक डिस्कस केलें की सुग्रीवान वालीन सुग्रीवाक चान्स दिनासी कारण एक मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट केलेलें म्हूण आनी मुखारसून आमी पळयता की वालीन पुरा रिपेर तो देवाल वयरी ताका भारी जावन एक म्हणटात पळय चांग मरण मेळ्ळें पुरा रिपेर ताणें रामाल शरण येवन रामान सांगिल्लें उतर आयकून आनी ताका चॉयस आसल्यार वय ताणें लेखलें की म्हाका जिवंत नाका देवाल हेच जाणां पूण जीव सोडचो म्हळ्यार हाजे की ना व्हड मरण कसलें ना म्हूण ताणें तें स्विकार करून चांग रुपारी सुग्रीवाल्या रामाल्या क्षमापण मागून ताराक आनी अंगदाक वय सुग्रीवाल रक्षण आसून ताणें देह त्याग केलें म्हूण आमी पळय आनी त्या जप्पेर वय ताणें फॉरगिवनेस करून ताणें तागेलें तें नेकलेस वय दिल्लें तशें तें ताका तागेलें पापसू इंद्राल्या दुखून मेळिल्लें तें नेकलेस पुरा पयशी प्रितीच वस्तू ताका ताणें तागेले सुग्रीवा दिवन सोडलें आनी तांतू आमी तुमी पुरा सांगिल्ले एग्जाम्पल्स आनी तीन एक आमी लिखलें की रामायणाचें एक स्कंदा देखून आमी पळयता की खंयचे परिस्थिती अशी आमकां दिसता की एक मिसअंडरस्टँडींग जेन्ना ह्या तीन विशयार आमी पळयता आमी खंय चुकून पडला की आमी म्हूण त्या एक विचार आमी पळयता की आमगे सायडा देखून कशें नासल्यार आमी खंय चुकून पडला जाल्यार आमी ते एक्नॉलेज करूं येता तांकां कांय व्हड विशय न्ही क्षमापण वय मागून आमी ते पॉझिटिव्हली बिल्ड करूं येता सो त्या विशयार हांगा सेशन एंड करता रजगोपी माताजी तुमी कन्क्लूड करूं येता भारी लायक एक्सप्लेनेशन आशिल्लें रामायण म्हळ्यार की हे एक मिसअंडरस्टँडींग लोकांले मस्त असता की अरे वालीक कशी माक्षीच्यान मारले रामान देव जावन अन्याय केलो मू हाका म्हण अशी कशी एक अधर्म केले देवान म्हण एक लोकांल मिसअंडरस्टँडींग मस्त आशिल्ले जाल्यार तुमी ते हाजी पुरा क्लियर केले की कशी वाली की इतले ते क्रूर आशिल्लो आनी इतले ताणे अन्याय केले सुग्रीवाक तागेले बायले दवन घेतिले कितले पाप कार्य केले जाल्यार देवाल कृपेन ताका एक तागेल्यान तो ट्रान्सफॉर्मेशन आयले की तागेल चूक ताका कळली आनी ताणे सुग्रीवाले कसल आपणे भावाल बद्दल तागेले प्रीत आयली ताका आनी तागेल बद्दल कितले रिस्पेक्ट आयले कितले ट्रान्सफॉर्मेशन तागेले जाले पहिले जाल्यार तागेले कितले अहंकार आशिल्ले तागेली शक्ती ताकद कोणे सोलसूच येना तागेले मुखावेलच्यान तागेले युद्ध केल्यार तागेली शक्ती अनेक मुखावेल मनशां वता डबल जाता म्हण अशी हे आशिल्ले एक अहंकार आशिल्ले ताका म्हण आपणे कोणी सोलसूच साध्य ना म्हणून जाल्यार ते वट्टू हांतुलेन अनर्थ हांतुलेन तो भायर आयलो रामाल एक कृपेन आमी अशी लेखता ती आमगेले जिवनांत सुख वट्टू आमी आमकां जाय आशिल्ले वर मेळ्ळ्यार देवान आमगेले वयर कृपे केल्या देव मस्त आमगेले वयर दय करता आसा म्हणून जाल्यार वालीक तागेले अनर्थ हांतुलेन एक बाण मारून तागेले पुरा अनर्थ हे कर एक पवित्र केले ताका एक वालीक कळले की आपणे अशी मरची की ना देवाले हातान देवाल मुखारी देव स्वता येवन मेगेले उलयत आसा हाजे किंता व्हड भाग्य कसले कोणा मेळटले म्हण देव ताका चान्स दिता तुका जाय जाल्यार हांव हे बाण काण तुका आत्ता पयले वरी हे करता म्हणून जाल्यार तो सांगता ना असल भाग्य कोणा मेळटले म्हण इतलें परिवर्तन एक घरे आमगेले भाग्य म्हणका हे वटो आयकुचे खातीर आता रामनवमी येताना हे एक असल वटो एक स्मरण केले रे देवाल एक दर्शन देवाल एक नाम देवाल एक संग मेळचे स्वता ताका एक देवाल दर्शन मेळ्ळे देवाल हातान एक मरण मेळ्ळे भारी व्हड भाग्य असलो वटो आयकून आमगेल्यांतू एक होप येता की आमकां बी एक कसले हांतू एक हे मेळटले हे आयकून लिहिले आयकून धन्यवाद प्रभूजी कोणाले कसले प्रश्न असले रे डाऊट असले रे कॉमेंट्स असले रे करे माताजी सांगले म्हणजे एक सांकेतिक रुपार पळयत ते बाण म्हळ्यार देवाल बाणान तागेले अहंकार चूर जालो
अहंकार आशिल्लो वालील देवा रामाली दय घेतली म्हणून तागेलें तें मना परिवर्तन एब्सोल्युटली करेक्ट. बेंगळूरच्यान एक भजन सांगतले श्रीरामचंद्राले. अश्विनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी तुमगेले इंट्रोडक्शन दिताय. सॉरी माताजी आयकनी. तुमगेले इंट्रोडक्शन दिताय. मेगेल नाव अश्विनी कामत म्हणू बेंगळूरातुकुनु. तुलसीदास एक भजन म्हणू वत्ता सर. केन्ना जॉइन जाले आमगेल प्रोग्रामाक. 1 वर्सा वयर जाल माताजी. हांव भागवत पुराण कोंकणी आणि भक्तिवृंद दोनीतूय आसा. तुम्ही बी जप आणि करचा सुरू केल्या प्रॅक्टिस करता ती म्हणून. वय वय माताजी. धन्यवाद. ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र खिलकी खिलकी उठत धाय खिलकी खिलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय गिरत भूमि लटपटाय दाय मातु गोदलित दाय मातु गोदलित दशरथ की रानिया ठुमक चलत रामचंद्र अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी विविध भाति सोदुलारी विविध भाति सोदुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनी या ठुमक चलत रामचंद्र विद्रुमसी अरुणाधर विद्रुमसी अरुणाधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर शुभ गनासी कामी चारु शुभ गनासी कामी चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक
चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजर चलत रामचंद्र। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, भारी सुंदर आशिल्ले, भारी लायकन सांगली तुम्ही, भारी लायकन. रामानंद सागर आले, रामायण ओढ घासायले रामाले बाल्य लिलेचे सहान राम धावता आशिल तेन्ना हे भजन असा. धन्यवाद माताजी. येता उरा आमगेल प्रोग्राम म्हाका अशी प्रेरणा दिता उरा तुमगेले अशी सुंदर भजन आहे ना. धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण, कृष्ण धन्यवाद माता। माता, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभुजी, थँक्यू। हरे कृष्ण. भारी चंद कॉमेंट आहे आशिल्लें आसा. आमी ऑफकोर्स फॉर रिजन ऑफ टाइम आमी रीड आउट करना ती. એટલે पुरा भक्तजनान भारी चंद कॉमेंट आणि रियलायझेशन सांगितलं. हरे कृष्ण, धन्यवाद पार्टिसिपेशन. येस माताजी. म्हणतास की आता नेक्स्ट वीक आमगेले पिकनिक आसतलें गोवर्धन इको विलेजाचें. सो कोण ऑब्वियसली रजिस्टर केलें ताणें आमगेले वखद आसतलीं. मात पिकनिक आशिल्ले निमित्त आमगेले संडे सेशन ना आसतलें नेक्स्ट वीक. तेजो लायक आमी पुरा जेन्ना कोण भाग घेता आसता ते आमी संडे गोवर्धन इको विलेजांत आसतलीं ती. सो कोण ते भाग घेतलेले आसा ते आमी व्हॉट्सएप ग्रुप कोर न्हू तांकां इन्क्लूड करून तांकां ऑलरेडी तुमकां भक्त सेवक जनान कॉन्टॅक्ट करचें सुरू केलां आसचें पुरो कोण भाग घेता आसा ती. डिटेल्स जावं टू पेमेंटाचे हाजी ताचे आनी आमी मुखार वयर पुरा डिटेल्स दितलीं आनी एक सेपरेट व्हॉट्सएप ग्रुप करतलीं ती. कोण पिकनिका येता ताका ताची पुरा डिटेल्स आमी ते संबंदीत घालून सोडटलीं. लास्ट 1-2 सीट आसत दिसता. कोणाक येवंक जाल्यार तांणी आज भितर सांगल्यार आमी ट्राय करता ती इन्क्लूड करचे खातीर. जाल्यार ऑफकोर्स एज एनी टायम आमी तुमी आमगे ग्रुपान कोणीय एडमीन कॉन्टॅक्ट केल्यार आमी तुमकां पुरो मोर चड डिटेल दिवन ताका सांगचे तयार आसा. सो ते एक शेअर करता. हरे कृष्ण. सगळे बांधवांक धन्यवाद. आमकां अशी येता उरा रेग्युलरली विंगड आता एवरी म्हयने कसं ना कसं नवीन फेस्टिवल्स येता ती ताजे बद्दल प्रभुजी आमकां भारी लायक कर मार्गदर्शन करतले. विंगड लिहिले आणि ते लिहिलेन तू कसं सूक्ष्म हे आसा आमकां शिकच्या मेळटलें. धन्यवाद. आमी नेक्स्ट संडे मेळया. तर 3 टायम हरे कृष्ण महामंत्र सांग आमी प्रोग्राम हांगा विराम दिता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय.